कारापुरा जावपी प्रकल्पा आड एसटी समाजातले भाव मेळून गावचे लोक संघटित जाल्यात. ह्या प्रकल्पाक लागून जमनीचेर हावळ येतना बागायतींनी वचपी पारंपारीक पायवाटो आडयल्यात असो दावो लोकांनी केल्लो. पंचायतीचे ग्रामसभेत लोकांनी केल्ले मागणे प्रमाण पंचायतीन मंगळारा येवन प्रकल्प सुवातीचेर वचून पळोवणी केली. आता पंचायत फुडें कितें करतली ताचेर लोकांची नदर लागून आसा. ग्रामसभेन एक विषय मांडलेलो की ट्रेडिशनल पाथ जी आसा, जी पयलींची ओल्ड पाथ आसा शेतान वयपाची, काजीनी वयपाची, ती ब्लॉक केल्लेली आसा ह्या बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शना खातीर. सो आमी हो मुद्दो फाटल्या ग्रामसभेन हे केल्लो आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन आयच्या दिसा 11 सुमार दवरलेले दनपारचे. सो हे सगळे आमी ग्रामस्थ थंयसर तांकां दाखोवपाक गेल्ले की खंयच्यो खंयच्यो आमचे ट्रेडिशनल पाथ आसा त्यो तुमी ओपन करूंक जाय. ह्या हितून तलाटी असलेले, सेक्रेटरी असले, सरपंच, थोडे पंच असलेले, मामलेदारू पावलेले, थोडे पुलीसची फौज येयल्ली थोडी, आणि कंपनीचे तेंचे थोडे मॅनेजर, सुपरवायझर्स असलेले. सो आमी तांकां सगळ्यांक फोटो काडून सगळे एक्सप्लेन करून तांकां सगळ्यो 4 वाटी दाखयल्लेल्यो आसा आनी त्यो तेंच्यांनी फुडें रिपोर्ट करून हेजेर आमी उलोवन वाट ओपन करया अशें तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्लेलें आसा. सो हो जो 5.5 लाखाचो स्क्वेअर मिटर एरियाचेर हो प्रोजेक्ट चाललो आसा आनी तेच्या भितून खुबशे 2 आयलंड, जे मेन आयलंड आसा तितून टेनंटेड शेतकऱ्यांची जागा आसा. बाकीची जागा पसून ज्या जाग्यार ते कॅश्यू नट्स प्लांटेशन करताले शेतकरी, ती पसून ती हळूहळू ते शेतकरी आपली क्लेम करतले एज पर प्रोसिजरा प्रमाणे. आमी एक पॉझिटिव्ह हे घेवन फुडें सरलेले आसा की कितें जातलें, पॉझिटिव्ह जावं नेगेटिव्ह पसून उत्तर तेंचे जे येता ना तेका आमी फुडें सोल्युशन काडटलेच. अजून पसून जाणटी आसा ती वयता काजीनी आपल्या, एका शेतकऱ्याची 200च्या वयर कॅश्यू नट ट्री मारलेली आसा. आमी पॉझिटिव्ह हितूनच वयतले की देवाची कृपा आसा जाल्यार आमी हांगासर पर्यंत पावलेले आसा. ते राखणदार आसा, तेचे आमकां आशिर्वाद आसा. सो ह्या राखणदाराच्या आशिर्वादान आमी हांगासर पर्यंत पावलेले आसा. थंयसर एक्सेस वचपा खातीर आमी वडा धाटीन हे केला, एक्सेस करपा खातीर ओपन करूंक लायला. सद्या तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन करून भिंत उबारल्या. ओके, ती भिंत काडूंक लायल्या. 5 कडेन सांगलेली आसा, एक वडा धाट, तळ्याच्या वयले वाटेन, झरी वाटेन, हांगा शिरानी आहा, अशें 5 कडेन सांगलेले आहा. आतां पळोवया तेंचे कशें कितें आहा ते ओपन करून. आनी तेणी सांगला की ह्या थर्सडे तो रिपोर्ट तयार करून मागीर तो धाडटलो म्हणून सांगला तेणी. हांगासर इन्स्पेक्शन आसले ते तेंचे वाटे खातीर इन्स्पेक्शन आसले, कळ्ळें. ते वाटेचे इन्स्पेक्शन तेंची खंय पायवाट असले न्हू, तेज्या खातीर इन्स्पेक्शन आसले. ते ऑलरेडी आतां सेक्रेटरी आनी सगळ्या पंचांनी पळयला आनी तांकां तेंची वाट खंयची खंयची आसा ती दाखय म्हणून सांगले. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूर सर्वणच्यान तुकाराम सावंत.